जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणींनो प्रत्येक रितीन बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो हर एका वस्तूक एक काळ आसा आकासा पोंदा हर एका कामाकी एक वेळ आसा म्हणटा उपदेशक पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1. कातोलीक पवित्र सभा आम्हा हर एकल्यांक क्रिस्त बपतिस्म घेतलेल्या हर एकल्यांक 2 पवित्र काळ दिता. खंयचे ते 2 पवित्र काळ. पयले जेजूच्या जल्माक तयाराई जावन एक काळ दिता. खंयचो तो आदवेंताचो काळ. नवे नवे काळ आयले. आदवेंताचो काळ आणि त्याच्या उपरांत प्राजिताचो काळ. कित्या खातीर जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करून पुनर्जीवनपणाची परब करूंक आमकां आधार जाता. तर प्राजिताचो काळ आमी कालच सिंजीच्या बुधवारा मरिफात प्रारंभ केला. तर कितें करया ह्या 40 दिसांनी. आयतार एक्स्ट्रा आसात पूण 40 दीस आसात वय मू. ह्या 40 दिसांनी आमी कितें करया. आमी सगळ्यांनी म्हणजे इतलेंच कितें तें दादलो म्हणटा पुष्पा ने खाड सोडया आनी म्हणटा पियेवने उणें करया. मादक द्रव्यां सिगरेट बिडी जाता जाल्यार उणें करया. आनी स्त्रियांक कितें म्हणटात. स्त्रियां काय ना धारावाई मांस मसली रांदचे नाका खावचे नाका पूण रांदवय तितलेंच न्ही सिरियल सिल्ले उणें करया. जाता जाल्यार मोबायलान पळया वय मू. भावांनो आनी भयणींनो हर एका करिस्मांत हेंस चिंताव नियाळ करता कितें कमिटमेंट घेता निचेव करता इस्टर येता परत तेंच जिवीत तुमी मात न्हय हांवें तितलेंच हांगासर फादर ज्योता उरो आसा. आमी सगळे ह्याच वाटेर चलोवन आसा. मनीस अस्कत वय मू. खंयसर जिवीत बदलासय म्हण हांव नियाळ बरोवंक बसले त्या दळा म्हज्या मोतीक आयलें युक्रेनांत कितें जाता आनी रशियांत कितें जाता तें. एक व्हिडियो तुमी पळयलो जावंक बरो. एकलो भुरगो आपली तकली रस्त्यार मारन रडोवन आसा. कित्याक आवय ना बापय ना कुटुंबाची सगळी मेल्यांत एकलोच उरला. तो कांय चिंता करना म्हाका कित्याक देवान दवरला हांव कित्याक वाचून आसा. आनी असले जायते व्हिडियो तुमी पळयले आसा पुरो. भारती भुरगीं थंयसर आसात शिकपाक गेल्लीं ती समेत म्हणटात जेन्ना हांगा गोवमेंट म्हणटा सगळे अरेंजमेंट केलां. आत्तां मिसाच्या पयलीं हांवें आयकल्लें थंयसर एकलें चेडूं व्हिडियोन सांगता कांयच करूं ना आमी हांगा आसा जेवणाक कांयनाचें प्रॉब्लेम ना आमकां आमी एडजस्ट करूंक शकतलीं हांव 2 दिसांक पूण आमकां वचूंक जाता की ना गे म्हूण कळीत ना. ती खात्री ना. हांगा 5 मिनटां एटी बॉम्ब फुटोवन आसात. घरा आवय बापायक पळोवंक जाता की नांगी म्हणली खात्री आमकां ना. आनी अशें जिवंत आसल्ल्यांची खबर तर कितलीं जाणां मेलीं बाबा आनी भयणी. हांकां पळयत आसतना जर म्हजें काळीज बदलाना करिस्म जायगी. जर जिवी एग्जाम्पल थंय आमकां दाखले आसतना गोबराचो फायदो कितें. हांगासर आमचें जिवीत तेंच जाल्यार तितलेंच कित्या. हर एक पटी आमी सांगून आसा कोवीड पिड आयली कुटुंबां चिंचायली. हांव हर एक पटी सांगता त्या प्लास्टिकांत घालून तांकां आमी उडयलें पळोवंक सयत मेळवना. तरी आमच्या घरांत आज तसो राग आसा जाल्यार तेंच झगडें आसा जाल्यार तीच केज केदाळाची आजुनूय आसा जाल्यार हो करिस्म कितें बरें करीत आमकां. काल सिंज घालन आनी मिसाक येता म्हूण निचेव करन कार्ड सोडटा म्हूण सांगून आमाल पियोने सोडटा म्हूण सगळे निचेव करन बाबा आनी भयणी कितें बरें करी तुका आनी म्हाका हो करिस्म.
इस्कॉलान पळया कॉलेजींत भुरग्यांची गती जर हें सगळें पळोवन भुरगीं इतलीं झगडचें पळोवन इतल्या हप्त्यांत क्लास ना जाल्यार तरी एका भुरग्याक थंय मन बदलना जाल्यार ते कोमवादी थंय तांचें मन परिवर्तन जायना जाल्यार कितें जायत तितलेंच नाका आमच्या सभावारी कितलीं एड्स भुरगीं आसात कॅन्सराचीं भुरगीं आसात 2 दिसां आदीं एकलो पार्लराक आयिल्लो 2 वर्सां तावन जायती सेवा ताणें हांगासर दिल्या आनी 2 वर्सां तावन कळ्ळें की ताका बोन कॅन्सर आसा म्हण रडटा बोन कॅन्सर चिंतूंक ना आशेंक ना कोणेंच जाता म्हणून अपेक्षूंक समेत ना पूण जालां आनी असलो एकलो सांदो कुटुंबांत आसतना असले पिडेस्त आमी एकामेका थंय पळयत आसतना किनांनी लोक दोळे दमता आनी मरता नपयस जाता हे सगळे सन्निवेश आसूनय तूं आनी हांव अवलोकन करया कितल्या जनाडे आमी रागार आसा आमच्या घरा कोण कोण नाका आमच्या रक्त संबंधी त्या मनशा कडेन ल्हान आसतना सांगाता एकाच मोडकेंत हांवन आमी रांदिल्लें जेवल्लीं मनशां एकाच आवयचो दूद पियल्लीं मनशां आनी सांगाता जलांत खेळिल्लीं हाताक हात धरून इस्कॉलाक गेल्ल्या आमी एकामेका पडले ते दळा दुकान सयत पुसल्यान त्या बाबावांनी तर हे बाबा भयणी आवय बापय आज जर रडून आसात एकामेकाक पयस आसात आश्रयांत आसात आनी जाग्या खातीर आस्ती खातीर रस्त्या खातीर हाचे खातीर जर ल्हान ल्हान संगती खातीर झगडें करना आसात तर बाबा आनी भयणी मीच जावं शर्मांव जावं करस्म जावं 40 दीस जावं 400 दीस जावं कितें बदलावन येतलें म्हाका मात तुमकां मात न्ही म्हाका सयत जर हो करस्म हो तुमी करचो तो वेळ सॅक्रिफायस करचो कित्याक हांगासर तुमी येजस म्हूण कोणी सांगूं ना ब्रेस्तारा आप खुशेन म्हाका बाळूक जेजूच्या पूण शेताक वचूंक जाय तो बावार्थ म्हजे थंय आसा तो बाळूक जेजू कितें म्हणून बरें करता त्या एका पातयेन बावार्थान तुमी हांगा आसात फिरगजीक तुमकां वचोंक आसा कायदो आसा पूण ब्रेस्तारा कायदो ना जाल्यार इतल्या व्हड संख्यान सगळ्या 9 मिसांक श्रायनभर बायलां सयत इतलो लोक आसा जाल्यार तुमचो बावार्थ ताका साक जावन आसा तो वेळ तो बावार्थ जर तुमचें मन परिवर्तन करूंक शकना सुकल्यावंगी ना सुकल्यावंगी ना पळय मू चिंत्या कितल्या जनाडे आमी उलयना कितल्या जनाडे झगडें केलां सबार पोटी कितल्या जाणांचो जीव समेत काडूंक आमी आधार जाला आनी कितल्या जनाडे मोसरान आसांव आजुनूय केसीर आसांव म्हजी एकच विनंती बाबा आनी भयणी व्हडले व्हडले थियोलॉजी देवशास्त्र नाका एकच सांगचें घरा वेता आसतना म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यां कडेन म्हज्या शेजाऱ्यां कडेन संबंदिकां कडेन सयऱ्यां कडेन ह्या सगळ्यां कडेन जर हांसून खरेंच म्हणटा आसतना काड वाडोवन रागान राव जाय म्हणून ना बेजारायन राव जाय म्हण ना जर मेटांनी दिसान दीस घडयेन घडी हांव नियाळ करता हांवें खंयसर बदलावन हाडूंक जाय ताचे विशयान नियाळ करन एक एक दीस एक एक बरें कितें म्हणून केलें जाल्यार बाबा आनी भयणी तांकां बरें न्ही तुमकांच बरें जातलें तुमचीच पिडा गूण जातली आनी खंडीत जावन ईस्टर करतना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून जेजू जीवन जाला म्हणून व्हडा संतोषान सांगूंक शकतल्यात ना जाल्यार तेच बेजाराय इस्तारा दिसतलें पियेतल्यां गम्मत मारतल्यां जेवतल्यां दुसऱ्या दिसा त्याच कोर्टाक वचूंक जाय त्याच मोसरान गेट घालूंक जाय आनी त्याच रागान आनीकल्या कॉन्टॅक्टाक आमी ब्लॉक करूंक जाय हांसून नियाळ आमी करया देवाची खुशी कितें समजून घेवया दूख इल्लें सोसूंक आसा तर सोंसया जर तो खुर्सार इतले उमखाळून मेलो जाल्यार तुवें आनी हांवें म्हज्या सयऱ्यां खातीर म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर इल्लीशी दूख धरन दुखां गळोवची फायद्याकच पडटली आमेन.